तुम्ही सगळे हांगा हाजीर आसा, तुमचें हांव स्वागत करता. हें आमचें गोंयकार घर म्हणून, गोंयकार घरान गोंयकारपणाचेर पुस्तक रिलीज करप हें म्हाका दिसता इज द एप्ट प्लेस. फादरान तें चूज केलें म्हणून ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय बी पयलेंदा जर आयले जाल्यार हे हो जागो अशेंच गोंयकारपण राखपा खातीर आनी गोंयकारपण फुडें व्हरपा खातीर जंय केन्ना वापरूंक जाय तेन्ना हो फुकट जागो तुमकां मेळूंक शकता. केन्ना तुमी फील फ्री टू यूज इट एनी टायम. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर द फादर कितूय आयिल्लो आहा. आनीक फादराचें जें बरोवणें आहा तें कितें सोंपें न्ही, तें सर्वसामान्य मनशा खातीर न्ही, तें बरें कॉम्प्लिकेट आनीक तें तितल्याच लोकांक कळपाचें. पुणून फादराक जर जाय जाल्यार तो ती सारकें सोंपे भशेन तो करूंक शकता. पूण केन्ना केन्ना आपली जितली इंग्लीश डिक्शनरी आनी इतली कॉम्प्लिकेट उतरां आसात हें दाखोवपूय बी गरजेचें. जे भशेन शशी थरूर एक सादी वस्त दुसऱ्याच भशेन सांगता, ते भशेन आमचो फादर विक्टर अशें सांगता केन्ना केन्ना की ताजो तो हेराल्दार येता जो ते आर्टिकल ताजो एक कॉलम वाचप सगळो हेराल्द दोनदा वाचलो जाल्यार जर इजी जातलें, पूण हो एक कॉलम जावचो ना इतलें ताजें केन्ना केन्ना कॉम्प्लिकेट आसता. पूण सगळेंच इजी आसूंक शकना. आमच्या जगान थोडे आमी हेंय बी एप्रिशिएट करपाक समजूंक जाय. आनीक जितलो जेजू क्रिस्त म्हणटालो की सोंपेपणान आपले जे विचार आहा ते लोकांक कळोवचे म्हणून, फादर मातशें तें टफ करून दाखयता. कित्याक हे सोंपे विचार आहा ते ऑलरेडी तुमचे तकलेन आहा. आमकां कॉमन थ्रेड म्हणटा तो आमी गोंयकार. आमी काल अस्मिताय दीस जाल्लो आहा. एक्चुली हें काल जावपाक जाय आशिल्लें, पूण काल आमचे गव्हर्मेंटान तो GI टॅग डे असो केलो. सगळे कोणा कितें तें खोलांतली मिरसांग आनी कित्याची ह्यो सगळ्यो मिरसांग्यांक आनी कित्याक GI टॅग दिलो. आनी प्रमोद सावंत म्हणटा की अस्मितायेचें काम जालें म्हणून. तें काल ताणें केल्लें आहा. सो ते जाग्यार फादराचें बूक इमिजिएटली आफ्टरवर्ड्स इट गेट्स रिलीज इज आय थिंक एप्ट एंड प्रॉपर. गोंयकारपण राखप गरजेचें. गोंयकारपणाक बिगस्ट थ्रेट आज आसा म्हणटा तो की गोंय आमी विलिनीकरण करूंक दिलें ना महाराष्ट्रान, पूण गोंय आमी आतां दिल्लीन ऑलरेडी विलिनीकरण जाल्लें आहा. दिल्ली हॅज ऑलरेडी टेकन गोवा एज अ कॉलनी. वी हॅव बिकम अ कॉलनी ऑफ दिल्ली. दिस इज द रियलिटी. एंड द फ्युचर चॅलेंज is that to maintain our identity we need special constitutional protection. हे special constitutional protection म्हणल्यार special status. हांगाचो खासदार जो आहा कॅप्टन बिरियातो ताणें बील मूव केल्लें हांगातून पार्लमेंटान की आर्टिकल 371I म्हणटा तें एमेंड करचें म्हणून. आनी जे भशेन नॉर्थ इस्टान आहा तें आमचे फुडले पिळग्यांक प्रोटेक्शन मेळचें म्हणून. हेंच बील जें कितें सांगता तें नरेंद्र मोदीन प्रधानमंत्री जावचे पयलीं आपूण दितलो म्हणून गोंयांत येवन सांगिल्लें. पूण आज तो कॅट केला म्हणून सांगता श्रीपाद नायकान सांगला तें तशें जावंक शकत ना म्हणून. सो स्पेशल स्टेटस इज नॉट दॅट कॉम्प्लिकेटेड. दीस इज नॉट लिंक्ड टू एनी फायनान्शियल पॅकेज. दीस इज लिंक्ड टू प्रोटेक्टिंग डेमोग्राफी, प्रोटेक्टिंग जिओग्राफी एंड protecting our identity and the economic status of our future generations. ताजे खातीर तें बरें बील आहा. म्हाका दिसता ताजेर डिस्कशन जावपाक जाय. तातूंत गोंयकार कोण हेंय बी डिफायन जाता. खूब जाण जे उलयतात की गोंयकार कोण काय म्हणून, गोंयकारपण जालें हें कोणा खातीर काय म्हणून, तेंय डेफिनेशन तातूंत मेळटा. सो BJPक जर जाय जाल्यार तें ओपोजिशनाचें प्रायवेट मेंबर बील केन्ना पास जायना. सो दे कॅन मेक हिम विड्रॉ इट एंड दे कॅन ब्रिंग इट. It's not the issue of credit, it is the issue of protecting our future generations. So ते म्हाका दिसता हाजे खातीर BJPचेरूय एक प्रेशर चालूच उरपाक जाय. सरकार जर गोंयांत रूल करतलो जाल्यार ताणें आमची गोंयची अस्मिताय ही मानून घेवनूच फुडें वचचें पडटलें. ना जाल्यार हो सरकार गोंयांत आमकां फावना. हें करपाक आमचे भितर कापाजत आसपाक जाय. आनी ह्या वर्साच हें आबेडतोल लावपाक जाता. हें आबेडतोल म्हणल्यार अशें की ह्या वर्सानूच
म्हाका दिसता सगळ्यो वेंचणुको ज्यो आसतल्यो त्यो येतल्यो आनी एसेंब्लीची वेंचणूक ह्याच वर्सा येतली आनी फुडली पिळगी गोंयान उरतली सेफ ओ गोंय व्हरून आमी कंप्लीट घाटार विकतले तेंय बी ह्या वर्सानूच डिसिजन जातलें. सो गोंयकारां भितर एकवट आनी गोंयकारां भितर क्लियर थिंकींग हें गरजेचें जें गोंयकारां भितर ना. आज मेरेन आमी डिवायड जावन तिसऱ्याक बेनिफीट जाता. हांगा हो पळय प्रशांत आहा, आमी प्रशांत बरो कॅन्डिडेट हें तें ताच्या खातीर इवन पॉलिटिकल मातशें आमी कॉम्प्रोमायजीस बी केल्यो पूण थंय डिविजन जालें आनी तो पडलो. म्हणल्यार हुशार गोंयकार आज कशे पिशे जाल्यार कशे डिवायड इजिली जावंक शकता हें आमी पडते पडते दाखयतात. सो दीस डज नॉट स्पीक वेल ऑफ गोवन्स ऑर गोवननेस. सो वायल्स making Goanness unbound, I think we have to understand that we are by nature good people, but we should also be smart people, because to survive in this world you need to be smart, and whilst being smart we have to be assertive to लोक म्हणटा गोंय आशिल्लें तें गोंय परतें करप. So although I may sound a little Trumpish, but I still believe it's a easier thing said to make Goa again. Let's preserve what is little bit we know of Goa and keep it as it is. So thank you very much and I welcome all of you to this function. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.